आता खबर विस्तारान राज्यान घरादारांनी गुढी उबारून हिंदू भावांनी नव्या वर्साक येवकार दिलो। संवसार पाडव्या निमतान राज्यान प्रभात फेरयो जाल्यो। संवसार पाडवो म्हळ्यार हिंदू धर्मांचे नवे वर्स। गुढी उबारून कोडुलिंबांची पानां चाखून ह्या दिसाची सुरवात जाता। ह्या दिसा नव्या व्हंकलांची पासडी जाता। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी वनमहोत्सव म्हणून हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आसा। खंयच्या कडेनचो? तालिगांव व्हडले भटान तुळशीमाता पांडुरंग देवस्थानान। सो आयज आमचे सकाळ फुडें अभंग कॉम्पिटिशन आशिल्लें। तितून खूब आमकां प्रोत्साहन मेळ्ळो। खूब बरे बरे कलाकार आयिल्ले। सो तितून आमकां खूब बरें दिसलें की सगळ्यांनी पार्टिसिपेशन केलें म्हणून। आनी आतां आमी ऑर्गनायज केलां मेहंदी कॉम्पिटिशन आनी रंगोली कॉम्पिटिशन। सो हे स्पेशली वुमन्सा खातीर आसा। कितें आसा, थोड्यो वुमन्स तेंचे कडेन टॅलंट खूब आसता पूण ते आपले दाखयना। सो आमकां अशें दिसलें की वुमन्सा खातीर कितें तरी करचें। सो आमी हो स्पेसिफिकली वुमन्सा खातीर रंगोली कॉम्पिटिशन आनी मेहंदी कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा। आनी रातचे आयज आमी डान्स कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा। ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा। तितूनय आमकां खूब पार्टिसिपंट आयिल्ले आसा। आनी म्हाका दिसता की आयज आमचो हो आयचो प्रोग्राम खूब सक्सेसफूल जालो। कितले पार्टिसिपेंट जाल्ले रंगोलीक आनी हेका मेहंदी? मेहंदीक आमचे कडेन रिस्पॉन्स 35 हे आयिल्ले आसा, एंट्रीज आयिल्ले आसा। रिस्पॉन्स खूब बरो आसा। आमकां दिसलें की खूब बरें दिसलें की आमी हे वुमन्सा खातीर अशें केलें म्हणून। आनी अभंगा खातीर आमकां 23 एंट्रीज आयिल्ल्यो। सो सकाळी तो आशिल्लो, तो खूब बरो जालो। आनी कुकींग कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आमी बायलां खातीर। सो तेज्या खातीर 35 एंट्रीज आयिल्ल्यो आसा आमकां। तेन्ना आमच्या गुढी पाडव्याचे आमकां एक प्रोग्राम करपाचें हें जालें म्हणून आमी एक प्रोग्राम ठरयलो। आनी कुकींग, मेहंदी, महिला मंडळाचे सगळे लोक सदस्य जावन आमकां एक बरें हें दिलें लोकांनी। तेन्ना आमकां अशें दिसलें की आमचो लोक सगळो ऑल गोवा लोक हांगा येवन आमकां बरें बरें लोकांनी करून हांगा कला दाखयली। हेजेर आमकां खूब उमेद जाली। हे पयले फावट केला तुमी? आमी पयलेच फावट केला हें। आनी ताचे पयलीं केन्ना करूंक ना। आमी नव्या वर्साचे म्हणल्यार आमी बरो प्रोग्राम करचो, हें आमकां खूब उमेद।